भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन। सम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भस्थ जाली। नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन। अबळे सम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे तेन साव। नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन। आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मदें जियेलो। नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फावट जावचे खातीर प्रार्थुया। ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कष्ट आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन। देवा केल्या पडव्या मुझ्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन मुजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी सलय आमेन। सरिल्ल्या बावडत्या पासत मागणे ससनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी समाधानान ती विशेव घेवन दीत आमेन। सतमंतान देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी प्रितुमीच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो अंकुआर मरयेतावन सल्मलो पोन्स पिलाताकाल ताणें कस असले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो। सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षाने कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावन तुझे रास आमकां येवन तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारान जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन। नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन। आनंदाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोमी जेजू जिवंत जाता। जेजूक कुर्साच्या मरणा मुखांतर नाश करूंक जुदेव मुखेल्यांनी योजन केल्लें आनी तातूंत ते यशस्वी जाले पूण जेजूच्या जिवंतपणा वरवीं तांचें योजन निर्फळ जालें कित्याक
जेजूच्या जिवंतपणा वरवीं जेजून ससनाक मरणाकच नास केलें आनी ससनाचें जिवीत आमकां उगडापें केलें। अशें ताचें जिवंतपण नव्या जिविताचो दारवाटो जालो। जेजूच्या कुर्सा मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं आमकां नवें जिवीत लाभलां आनी पातका वरवीं दांपुल्लीं सर्गींचीं दारां परत उगडल्यान। जेजूच्या जिवंतपणा विने आमचो भावार्थ व्यर्थ आनी आमच्या जिणेचो शेवट अस्पश्ट। देखून जर क्रिस्तांतय आमी जियेतांव आनी मरतांव तर आमी खंडीत जावन ताचे सोवें नव्या जिविताक उठतांव आनी ताचे संगी राजवट चलयतांव। पवित्र स्नाना वरवीं आमी जेजूच्या मरणा आनी जिवंतपणांत वांटेली जातांव, पूण पातका आनी ससान मरणांतावन आमी सुटोंक। अशें ह्या संवसारी राटावळी मदें आमची दिश्ट सर्गाक उबारूंक आमी दिसपट्टें पेसाडूंक जाय। तर जिवन जेजूक आमी आमच्या जिविताचें केंद्र करया आनी ताचेर पातयेवन आमचें जिवीत रुपीत करया। अशें ताच्या जैतांत संपूर्णपणी भागीदार जावन सर्गींच्या राजाची हक्कदारां जावच्या बरवशान आमचें संवसारी जिवीत रुपीत करया। आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावन, तुजें राज येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार। नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंते मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंते मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंते मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंते मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंते मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंते मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंते मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंते मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंते मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंते मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी सता आणि सदां सर्वता आमेन। ये मोजा जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, येम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार, सोमे सत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अदिगर्ज,
आसल्यांक सर्गार पाय. दुसरो मिस्तेर सुमी जेजू सर्गार चडटा. जिवन जाल्लो जेजू 40 दिसां उपरांत सर्गार चडलो आनी आमचे पासत विनंती करूंक सर्गी बापाच्या उजव्याक बसला. जेजूचे स्वर्गारोहण ताच्या मिसावांचे जैत आनी मनशा कुळांतय देवाचो मोग प्रगटता. जैतेवन जाल्लो जेजू जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची झडती करूंक परत येतलो. देखून आमी ताच्या दुसऱ्या येण्याक अत्रेगान राखून रावूंक जाय. तवळ पर्यंत आमी ताचें राज्य ह्या संवसारांत प्रगटूंक जाय आनी ताच्यो साक्षी जावन जिवंक जाय. जेजूचे स्वर्गारोहण पवित्र सभेची चरित्र आरंभ करता आनी आमी ताचे मिसांव मुंदरूंक आमकां आपोवणें दिता. देखून पवित्र स्नान घेतिल्ल्या हर एकल्यान जेजूची सुवार्ता प्रगटूंक आनी ताच्यो साक्षी जावंक आसा. देखून आमच्या कुटुंबांत थावन आमी ताची सुवार्ता प्रगटूंक आनी जियोवंक आरंभ करूंक जाय. उपरांत आमच्या परिसरांत आमचे आदर्श जिणे मुखांत्र ताका साक्ष दिवंक जाय. तर आमच्या पवित्र स्नाना मुखांत आमकां लाबिल्ले आपोवणें आनी मिसांव आमी जाणा जावया आनी आमचे भोंवती क्रिस्ताच्यो खऱ्यो साक्षी जावया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी. येम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सर्गार पाय. तिसरो मिस्तेर पवित्र आत्मो धर्मदूतांचेर देंवता.
सरकार सोडून वेच्या फुडें जेजून ताच्या धर्मदूतांक पवित्रत्म बसयल्लो आनी पेंतेकोस्ताच्या फेस्ता दिसा तो आंवकार मोरयेचेर आनी धर्मदूतांचेर आयलो. अशें जेजून ताच्या शिसांक केल्ली पासोवणी पूर्ण जाली आनी पवित्र सभा वाडोवन आयली. पवित्रात्म्याच्या येण्यान धर्मदूत दैरादीक जाले आनी जेजू क्रिस्त म्हूण परगटूंक लागले. अशें साबारांनी तांची पातकी जिणी बदलून जेजूक सोडवणदार म्हूण स्विकार केलो आनी पवित्र स्नान घेतलें. पवित्रात्मो आज पवित्र सभेंत ताचो वावर मुंदारिता आनी जेजूची सुवार्ता परगटूंक प्रेरण दिता. पवित्रात्मो देवान पवित्र सभेक दिल्लें वर्तें देणें. आमचे थंय वस्ती करचो पवित्रात्मो आमकां धैर्यान भरता. तो आमच्या कुटुंबांतय आमचे संगी आसा आनी आमी जेजूची सुवार्ता जियोवंक आनी परगटूंक आमकां जागयता. तो आमच्या अस्कतकायेंत आमकां घटाय दिता. ताच्या साध्यानी आमकां भरता आनी आमी आत्मीक रितीन फळां बरी जावंक आमकां आदार दिता. अशें आमी एक आदर्श कुटुंब बांदून हाड आमचे भोंवती क्रिस्ताक प्रकाशूंक आमकां उलो दिता. तर पवित्र आत्म्याचे सक्तेन बरोवन आमी जेजूच्या सुवार्तेची हातेरां जावया आनी पृथ्वीच्या पंतान पंत जिवंत जेजूची जिवी साक्ष जावया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावन तुझे राज्य येवन तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशें सता आनी सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येमकोंडाच्या उज्यांतले
आमकां निवार. सोमे सत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज. आसल्यांक सर्गार वोन पाय. चवथो मिस्तेर अंकवार मरयेक कुडी आत्म्या समेत सर्गार घेतात. मोरयेचे स्वर्गावरण सर्ग आमचे जिणेचो शेवट म्हणले सत परगडटा आनी त्या बरवशान आमी ह्या संवसारान जिवंक आमकां उलो दिता. देवान मरयेक पातकाच्या खतांतली राखली आनी तिच्या संवसारी पैना उपरांत कुडी आत्म्या सवे तिका सर्गार वचे भाग फावो केले. सडवणेच्या चरित्रेन मरयेचो पात्र विशेष आनी विशिश्ट. तिचो भावार्थ गुंड देवाची खुशी करूंक तिचें साधन अगणीत. देखून देव तिका मेसवालो आनी तिका ताणें कुडी आत्म्या समेत सर्गाक व्हेले. अशें जंय जेजू आसा थंय तिकाय वेचे भाग फावो जाले. देवान मरयेक कुडी आत्म्या सवे सर्गार व्हेल्ल्या पासून आमी देवाक वाखाणया. सर्गार आसची आमची माय आमकां तिचे सरशी येवंक प्रेरण जावं. सर्ग आमचे जिणेचो शेवट. तशें आसता ह्या 4 दिसाच्या संवसारांत यात्रिका परी जियोवया आनी आमच्या मरणा उपरांत सर्गींचें सूख बगूंक कात्रेक या. आमची कूड पवित्र. पविस्नाना वरवीं आमी देवाची मंदिरां जाल्या. तर आमचे आनी हेरांचे कुडी गौरव दिवया आनी आमच्या कुडीच्या जिवंतपणाक विश्वासान रावया. हे दिशेन सर्गींची आमची माय आमकां प्रेरण जावं. आमच्या पप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशेंच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी. येम कोंडाच्या उजांतले
आमकां निवार. सोमे सत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज. आसल्यांक सर्गारोन पाय. पांचवो मिस्तेर ओंकार मोरयेक सर्गा संवसाराचेर रानी म्हूण कुरवार करतात. देवान आमकां ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी मेल्या उपरांत ताचे संगी सर्गार सूख भोगूंक म्हूण रचल्यान. देखून जिविताचे हर एक घडये आमी सर्गींच्या अत्रेगान जियोंक जाय आनी सर्गींचे सूख भोगूंक आयतीन जावंक जाय. सर्गार सांत भक्त देवाची स्तुती गातात आनी आमी एक दीस थंयसर येवंक आमकां प्रेरण दितात. सर्गींचे महिमेवंत पवित्र सभेंत सांता भक्तां आनी देवदूतां संगी मोरी आमची माय सोंपता. देवपुताची आवय जावन सोडवणेच्या चरित्रेंत संपूर्ण सहकार दिल्ले तिका देवान सर्गा संवसाराची रानी म्हूण कुरवार केल्या. तर तिका फावो जाल्ल्या ह्या वर्त्या गौरवा पासत आमी संतोश पावोंक जाय आनी सर्गीरासान तिका भेटोवंक दीस मेजूंक जाय. आज सर्गींतान मोरी आमची माय ती आमचे पासत देवा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या लागीं विनंती करता आनी आमच्या कुटुंबाचेर देवाची बेसावां मागता. तर मोरयेक आमच्या कुटुंबाची रानी म्हूण स्विकार करया आनी सर्गार तिचे संगी देवाची स्तुती करूंक आमकां फावो कर म्हूण तिचे लागीं कालतेपणी मागया. तशेंच आमच्या कुटुंबांत देवा करसूंचें बरें म्हूण आमचें तें रुपीत करूंक तिचें आदर्श घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझें राज्य येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो.
भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तसे सता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येमकोंडाच्या उजांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. नमांड्रान्ये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आनी बरवशा तुका आमी उलो मारताव. आमी परदेशी येवेची बळकां ह्या दुखाच्या कोंडांत आसता आस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करताव. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ए दयाळी ए मोगाळी ए दुलोबी अंकवारी मरये. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर. संतिसेम त्रिंदादी एकास देवा काकुळतामची कर. भाग्यवंती मरिये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंती अंकवारींचे अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा पासून विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आम्हा पासून विनंती कर. देव कुरपेचे माये आम्हा पासून विनंती कर. पोव नितळी माये आम्हा पासून विनंती कर. गतनातले माये आम्हा पासून विनंती कर. आपुट माये आम्हा पासून विनंती कर. मोगा पात्र माये आम्हा पासून विनंती कर. विचित्र माये आम्हा पासून विनंती कर. सुबोधनी माये आम्हा पासून विनंती कर. रसनाराचे माये आम्हा पासून विनंती कर. सोडवंदराचे माये आम्हा पासून विनंती कर. पोष आणि अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. मनापात्र अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. परगटोंक फावो जाल्ले अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. पदवेदार अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. दयाळी अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. विश्वासी अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. नीतीच्या आरशा आम्हा पासून विनंती कर. जानवायच्या सिंहासना आम्हा पासून विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा पासून विनंती कर. आत्मिक फलंगना आम्हा पासून विनंती कर. मान फावो जाल्ल्या फलंगना आम्हा पासून विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित फलंगना आम्हा पासून विनंती कर. गुप्त गुलोबा आम्हा पासून विनंती कर. दाविदाच्या बुरसा आम्हा पासून विनंती कर. दाडियाच्या बुरसा आम्हा पासून विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा पासून विनंती कर. सोल्ल्याच्या आर्का आम्हा पासून विनंती कर. सर्गींच्या दरवट्या आम्हा पासून विनंती कर. पंत्यापराच्या नेकेत्रा आम्हा पासून विनंती कर. पिडेस्तांचे भलायके आम्हा पासून विनंती कर. पातक्यांच्या आश्र्या आम्हा पासून विनंती कर. दुखेस्तांचे बुसावणे आम्हा पासून विनंती कर. क्रिस्तावांच्या आदारा आम्हा पासून विनंती कर. पडव्यांचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. पात्रियार्कांचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. प्रवादींचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. अपोस्तलांचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. मार्तिरांचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. अंकवारींचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. सोमेस्त संत भक्तांचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. सैंबाच्या कथावीन गर्भ
संभवले रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. सर्गीन घेतले रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. भोव पवित्र रोजारीचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. कुटुंबाचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. समाधानाचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले बोगस आमका येसुम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले दयेन ऐक आमका येसुम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले काकुळत आमची कर. तुझे ससाय काल ये देवाचे भाग्यवंती माये आम्ही येताव आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपारवो करिनाका पण समेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार अनंत बरीत आनी सदैवी अंकुवारी. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपल्या जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां जोडून दवरला. भाग्यवंत अंकुवार मरियेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटापलेल्यांचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयल्ले आमी जोडीशे कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता अध्याय 14 वाक्य 25 30 आनी 3. एक दीस लोकांचे व्हड जमे जेजूच्या फाटल्यान वेताले. तो वळ पाटींग घुंवोन तांकां तो सांगी लागलो, जर कोणीय म्हजे सरशीन येता पूण आपल्या आवय बापायक बायले भुरग्यांक भावा भयणींक आनी आपणाक सपाट करिना तर ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. जो कोण आपलो कुरीस वावोवन म्हज्या फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. तुमचे पैकी कोणी एक बुरूज बांदूंक अपेक्षित जाल्यार तें आखेर करूंक आपणा लागीं आस्पाद आसा की ना हें समजूंक पयलेंच बसून गरज आशिल्ल्या कर्साचो अंदाज करता न्ही गी. नंतर बुन्याद घाल्या उपरांत काम आखेर करूंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतले सकड ताका केंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें पूण आखेर करूंक ताच्यान जालें ना अशें म्हणटले. अथवा कोणी राय दुसऱ्या एक रायाचेर झुजोंक वेता जाल्यार 10,000 शिपाई घेवन 20,000ची फौज हाडून येतल्याक आपणाच्यान मुखार रावोंक जाता की ना ते पयलेंच बसून आलोचन करिना जायत. नंतर जालें शत्रू राय विचारिना जायत. तेच परी तुमचे मदल्या कोणीय आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें सांडलेलें करीत म्हजो शीस जावंक नजो. देवाचें उतार हें. आमकां जाय जाल्ले परी आमी जेजूचो पाटलाव करूंक जायना. बगर जेजूक जाय तशें आमी ताचो पाटलाव करूंक आसा. जेजू आयचे सुवार्थेंत 2 शर्तां आमचे मुखार दवरता. पयले आमकां शिनकार करूंक आनी दुसरे आमचो खुरीस घेवन ताच्या फाटल्यान चलूंक. आमकां शिनकार करचें म्हळ्यार जें कितें म्हजें म्हणलें आसा सम्या खातीर त्याग करिजे. म्हजे चिंताप, म्हजे जिणयेची साल समकण, म्हजी आशा, म्हजे अत्रेग, म्हजी सपनां, म्हजे अवगुण हे सगळे हांवें सांडूंक आसा. हर एकल्याक ताच्या जिवितांत ताजोच म्हणलो खुरीस आसा. आमचे कश्ट दूख, आमची सलवणी, आमचें निरासपण, आमची पिडा, आमचे नश्ट हे खुरीस आमी मोगान स्विकार कर जेजूचेर पातयेवन जिवितांत फुडें सरूंक आसा. अशें केल्ल्यान मात्र आमी सोम्याचे खरें पाटलावदार जावंक पावता. फकत नांवान क्रिस्तांव जाल्यार पावना. जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमी जिवंक आसा. जीव होगडावन सगळो संवसार जिखल्यार कितें फायदो म्हूण जेजू सवाल करता. संवसाराची सर्गरेस्तकाय, आशा, कुशलकाय, स्थानमान, धन दिर्वे आसुनी जर देवा कडेन बरो संबंद म्हाका ना, म्हजी क्रिस्तांव जिणी जर हांव बऱ्यान जियेना तर सगळें व्यर्थ. उपकार बावडचे मागणे. सर पदवेदार बापा, तूं सर्व देण्याचो दातार जावन आसाय. आमी कितें जावन आसाव आनी आमचे कडेन कितें आसा तें सर्व तुजेंच. त्या देखून आमी तुका काळजातावन अर्गां दिताव.
तुवें म्हजें मागणें आयकलें, म्हज्या कामांत जैत लाभयलें. तुजी आशिर्वादां म्हजेर वतलीं आनी म्हजें जिवीत फळादीक केलें. तुवें केल्ल्या सर उपकारां खातीर तुज्या पांयांक पडटां आनी धन्यवाद पाठयता. तुवें म्हाका मोगान रचलोय आनी जिविताचें देणें दिलें. म्हाका बरें कुटाम दिलें, शेगुनी आवय बापूय आनी मोगाळ भाव भयणी दिलीं. त्या देखून तुजो उपकार आठयता. सूर्यो, चंद्र आनी नखेत्रां, पृथ्वी आनी तांतुआसच्या पर्वत सागोरांचेर, रूख झाडांचेर, मनजाती आनी सुकण्यांचेर आमकां अधिकार दिलोय. त्या पासत तुका काळजांतावन अर्गां. बरें शिकाप, घरदार, भलायकी, खाण जेवण फावो केलां. आमकां विविध शेगुणांनी आनी तालेंतांनी नेटयलें आनी दिसपडतो ग्रास जोडूंक बळ दिलें. सक्रामेंता वरवीं आत्मीक घटाय दिली. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक मरये मुखांत्र ह्या संवसारी धाडन आमची सोडवण केली. आमकां तुजीं भुरगीं कर्ण, आमची सर्व पातकां बोगसून सर्गींचें जिवीत बसयलें. ह्या सर्व तुज्या बऱ्यापणा खातीर आनी देन्या खातीर तुका हजार हजार फावटी धन्यवाद पाठयता. जेजून गूण केल्ल्या 10 जाणां कोडकारां पैकी 9 जण तुका विसरून गेले, पूण हांव तसो करिसो ना. म्हज्या फाटल्या जिणेंत थोडे फावटी तुज्या उपकारांक अर्गां पाठोवंक विसरून गेल्ल्या खातीर काळजांतावन दूख पावता. तुवें म्हाका दिल्ल्या कुडियात्म्याच्या भलायके आनी तालेंता वरवीं तुजी आनी हेरांची निरंतर सेवा करन म्हजें जिवीतस एक अर्गां बलिदान जावन तुका भेटयता. बाळक मरियेक मागणें. ये स्वादीक बाळक मरिये, तुका देवाची आवय जावंक विंचून काडिल्ल्या वरवीं तूं आमची इमानादी राणी आनी महामोगाळ आवय जावंक पावली. तुवें आमचे मदें केल्ल्या कृपेच्या आसार्या पासत म्हजें खालतें मागणें आयक. चाराय कुशींनी म्हाका वत्ताय करच्या गरजांनी आनी चड करून आतां म्हाका कश्टांच्या अनवरांत तुजेर सर भरोसो दवरता. हे भाग्यवान बाळका, तुका मात्र दिल्ल्या विशेष देण्या पासत आनी तुवें जोडिल्ल्या पुण्या खातीर म्हजे थंय आज काकुळदार जा. तुवें खडनासतना वांडच्या आत्म्याच्या भंडाराची झर केदींच मुग्धना म्हूण दाखय. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या बापाय सारक्या काळजांतय तुजी पदवी मीतमेर नासली जावन आसा. तूं पाप करत नासतना गर्भ सांबाळिल्ले पयल्या घडयेंत हांव सर पदवेदारा देवान तुका ग्रेस केल्ल्या अगणीत आनी संपूर्ण कृपे पासत हे सर्गींच्या बाळका म्हजें मागणें दया करून आयक. आनी हांव सासणाच्या सासणाक तुज्या काळजाचें बरेंपण होगळसितलो. आमेन. पापसे बच्चा इराद्या खातीर आमी आतां संगता मेळोन मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावन, तुजें राज्य येवन, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरले, समी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरले, समी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरले, समी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरले, समी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जशी आदी तशेंच सदां आनी सदां सर्वता. आमेन. ह्या तेर्सान सहभागी जावच्या सर्वां खातीर आमी मागया. तांणी विनवणेक धाडिल्लीं सर्व तेसावां आमी सरेस्पराच्या पांयां तळा दवरया. आमची तेसावांय आमी सरेस्पराक समर्पिया
आणि आमच्या सर्व गरजांनी कष्टांत आणि दुखींत आम्ही सरस्पराचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावन तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. भाग्यवन कुटमा बेसांव आमचेर घाल सोलोंच्या कामी देवाचे कुशेकाल. शिकय तूं आमकां बागी तुजी साल वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदांकाल. जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय जोजे तूं आमकां जाय मागतां तुमची ससाय. जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय जोजे तूं आमकां जाय मागतां तुमची ससाय. मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. दिव्यवाणी